आज जरी तरी आम चोयलें की गोंयांत कोडसो नाका, गोंयांत कोड्स नाक म्हूण 2020 हांव तेन्ना आमदार आसना. आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट एजिटेशन. चांदोर जेन्ना कॅन्डल लायट काडली, आरोसी कॅन्डल लायट काडली आनी तेन्ना आमचे केस गायली, मुजेर केस आहा. गोंयांत कोडसो नाका म्हूण जेन्ना एजिटेशन केल्लें, प्रोटेस्ट केल्ली, आरोसी हेजे मुजे अजून केस आहा. अजून आमकां कोर्टां वयचें पडटा आनी अजून ते हियरींग आयकोवचें पडटा. अजून आमकां तेजेसन रिलीफ मेळना आनी हें कोणा पासत, हें गोंयच लोकां पासत. आनी जेन्ना एसो परिस्थिती आहा तेन्ना म्हाका दिसता आज गोंयच लोकांक जाणो जावपा जाय की आमी आमदार जाचे पयलेय गोंयच लोकां पासत, हेल्था पासत आनी लोकांक कॅन्सर जाता म्हूण गोंयांत कोडसो नाका. हें आमी 2020 म्हणटाले, 2025 आज आम गोंयांत कोडसो नाका म्हणटाय आनी हेच्या मुखारूय आमी गोंयांत कोडसो नाका म्हणटले. हांव कित्याक भोवपण हें म्हणूं सोदता, कित्याक गोंयच लोकांनी मातशें उगडास करूंक जायो. कित्याक 2020 जरी तरी वेन्झी आनी वेन्झी बारा आम आदमी पार्टी सगळे गोंयांत कोडसो नाक म्हणटाली, जाल्यार आज वेन्झी आमदार जावन बीजेपी आपल्याक एक काम करपा जाय म्हूण गोंयांत कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी ब्लॉक करपा जाय, कॅप करपा जाय. वेन्झीचे वर्जन चेंज जालो ना. काम करूं, काम करूं नाका हो टॉपिक सेपरेट आनी एनवायरमेंट आनी हेल्थ हो टॉपिक सेपरेट. आज हें गोंयकारांनी नियाळ करून चिंतपा जाय की कोण पयलीं कितको उलयताले आनी आतां कितको उलयताय. तेका लागून वी नीड टू हॅव पीपल विथ गूड इंटेन्शन, विथ स्ट्रेट मायंड अँड विथ नॉट मॅन्युप्युलेटिंग थिंग्स. आनी तेन्ना म्हाका दिसता गोंयांत आमकां हो कोडसो सगळ्यांनी एकठांय जावन हें ब्लॉक करपाक आमी सक्सेसफूल जातले. हें जे डबल ट्रॅकिंग जाता, आज गोंयच सरकार डबल स्टँडर्ड दाखोवपाक सोदिता. गोंयच सरकार दाखोवपाक सोदिता की आमी हें जे कोल चलता तें एक्सपांड जावपाक दिवपा न्हय. आज हांव निश्चीत कोता, आय कंडेम दीस गव्हर्नमेंट, आय कंडेम दीस बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर ब्लफिंग द पीपल. कित्याक तुम जरी तरी चोयल जाल्यार बर्थ नंबर 6 आनी बर्थ नंबर 7 हे दोन कोल हँडलिंग कंपनीज आहाय, एक JSW स्टील आनी एक अदानी. आनी आम चोयल जाल्यार JSW स्टील वॉज हँडलिंग क्लोज टू 5 मिलियन मेट्रीक टन्स आनी 5 मिलियन मेट्रीक टन्स ते आतां 15 मिलियन मेट्रीक टन ते हँडल करताय. सो द कोल हँडलिंग कॅपॅसिटी जी आहा तेमी ऑलरेडी 3 गुणा, दे हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड इट 3 टाइम्स, बट सरकार कांयच करना. सो दे हॅव ऑलरेडी managed to do lot of fraud under the eyes and under the nose of this BJP government, and they are not saying anything. Adani ji company they have also doubled up 3 times at the present situation. So jenna presently already coal handling capacity has already exceeded and central government is already giving them permissions to exceed the carrying capacity of coal handling at the Mormugao Port Trust. जाल्यार म्हाका दिसता सरकार आनी कितें सांगूंक सोदता. आनी हे सगळे आज गोंयकारांक कळो बरें, कित्याक आज हे सगळे एकठांय जावन फोडोवपाक सोदताय. हे सगळे जे कोण आज सरकारां आहाय, जे पयलीं 2020 वाटेन आहले ते चोय आज कितको उलयताय ते. दिस इज जस्ट अ पॉयंट टू रिमेंबर. जायत पाट आमकां दिसता की पास्ट आहा तें उलोयच न्हू, पास्ट आहा तें लेट इट गो फॉर द पास्ट, लेट अस टॉक फॉर द प्रेझेंट. पास्ट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हाऊ कॅन वी फॉरगेट द पास्ट? Past is very much important, and then the credibility of people whom we elect is very much important. Credibility and accountability. वेन्झी गेली आणि आम आदमी पार्टी गेली. क्रेडिबिलिटी 2020 तू तीच आल्ली, मोग आलो एनवायरमेंटा पासत, कोर्स नाक म्हूण आम तेन्नाय झगडटाले, लोकांक कॅन्सर जात म्हूण तेन्नाय उलयताले. आजी आम हितून ऑपोजिशन आसतना उलयताय आनी हाल्याय सेम आसतले. कित्याक आमकां लोकांचो मोग आहा आनी आमकां लोकांक साल्वार करपाक आनी लोकां पासत झगडपाक आमकां जो लोकांक इंचून दिलो आहा, जे मन दिलो काळजांतसून आमी आज लोकां पासत आहाय आनी न्हू आमी मॅन्युप्युलेट करपाक मुखार सरले. सो लोकांनी चिंतून आज भायर सरों जाय, सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय आनी ओनली क्रेडिबल वॉयस जे कोण आहाय, ओनली क्रेडिबल वॉयस जे आहाय तेंक मुखार घेवन हे कोळशा एगेन्स्ट हो मुवमेंट आमी तयार करून मुखार व्हरपाचो. कॅप्टन, आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑलरेडी हें केल्लें की जे डबल ट्रॅकिंग जाला न्हू ते कोळशा लागून, गव्हर्नमेंट म्हणटा ते कोळशा लागून न्हू, ते टुरिजमा आनी कितें लागून हेजें तुजें कितें रिएक्शन? गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. कित्याक तेंगेलो धाजी आहा थिंगा, तेंगे खूद MLA आहा, तेंगे MLA आसतना तेंगे ते गांवच लोकांक, ते कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक आज कॅन्सर जावन कितलो लोक दुयेंत जालो, भुरगीं दुयेंत जाल्यात. हें आज ते नियाळ करूंक सोदना आनी आख्खें दुयेंस जें आहा कोळशा लागून आख्खें सगळें सावता येवपाचें आहा. बिकॉज डबलिंग दीस
is only going to double the coal capacity handling and transportation from here to Canada, from here to Karnataka. So जोरी तोरी आम्ही हेच्या मुखार निश्चित मारपाक एकठांय जाताय जाल्यार म्हाका दिसता हे सरकारा एगेन्स्ट क्रेडिबल व्हॉइसीस घेवन आम्ही जावपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.